नमस्कार, हांव जवाहर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. फिफा बायलां संवसारीक क्रमवारीत अमेरिकेच्या बायलां फुटबॉल संघान गाजयलो शेक. विक्रमी 187 राष्ट्रांचो अधिकृतपणान आस्पाव. आता दिवचलच्या महामार्गार रस्त्यात गोरवांचे गोठे. झांटये कॉलेजी कडल्यान ते मुस्लिम वाडे मेरेन गोरवांच गोरवां. हेल्थ सेंटराचे म्हारें थपकल. कितें करता पालिका? लोकांचेर आयला कलकल. पणजी जोडणेच्या जलमार्गार आयच्यान हायब्रीड फेरी सेवा. सोलर उर्जा, वीज, डिझेल हाचेर काम करपी राज्यांतली पहिलीच फेरी बोट. पूण फकत लोकांक व्हरतली, वाहनांक न्हू. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रस्त्यार गोरवांचे गोठे ही संकल्पना आता सर्वमान्य जावपाक लागल्या. पंचायती, पालिका वा सरकाराक तेतून कितें विचित्र दिसच ना आनी लोकांकय दिसना. रस्ते, महामार्ग गोठे जावपाक लागल्यात. हें आता लोकांच्या आंगवळणी पडपाक लागलाशें दिसता. दिवचले तर भलायकी केंद्रा मुखारय ट्रिटमेंटाक येयल्ल्या सारकी ती थपकल मारून बसलेली दिश्टी पडटात. आयज पळोवया दिवचलचे हायवे वयले हाय प्रोफायल गोठे. गोठे, म्हारानां, सडे दोंगुल्ल्या बदला रस्ते, महामार्गार गोरवांचे गोठे हो प्रकार अजाप करपा सारको, तिडक उक्तावपा सारको काय कौतुक करपा सारको तेंच कळनाशें जालां. रस्त्यात गोरवांक लागून लोक मोडले, मेले, तरीकय कोणाकच ह्या प्रश्नांचें गांभीर्य दिसून येना. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर लेगीत पालिका, पंचायती आनी सरकार चालीक लायनात. आता हे खातीरय आंदोलन उबें रावलें जाल्यार अजाप मानून घेवपाची गरज ना. तो मेरेन गो गोवा गोरवां म्हणत आंबडत रावुया रस्त्या वयलीं गोरवां. आमी पळयतात की रस्त्यांचेर गोरवां, जे स्ट्रे कॅटल्स आसा, गोरवां, कुत्रे, ते खूब मोठ्या प्रमाणान वाडलेले आसा. त्या खातीर लोकांक खुबशे त्रास जाता, एक्सिडेंटूय जाता. खूब जाणांचे जीव त्या एक्सिडेंटान गेल्ले आसा. त्या खातीर जे गव्हर्मेंटान रुल्स जे घातलेले आसा, स्ट्रे कॅटल्स म्हणजे आपले जनावरां आसा ती रस्त्यार सोडपाक जायना, तेचें पालन कोण करता अशें आमकां दिसना. जे गोठे आसा तेंच्यांनी थंयसरूच तांकां गोरवांक बांदून दवरपाक जाय आनी जे आपली गोरवां ती रस्त्यार सोडपाक जायना. आमकां आतां पळोवन आमी पळयलां की रस्त्यारूच ती बसल्या, हायवेचेर, तशेंच बारीक रस्त्यांचेरूय बसलेली असतात आनी लोकांक तेजो त्रास जाता. त्या खातीर जे गोरवां पाळपी आहा तेंच्यांनी आपली गोरवां रस्त्यार सोडपाक जायना आनी ह्या खातीर गव्हर्मेंटान स्ट्रीक अशी पावलां उबारपाक जाय आनी जे कोण आपली गोरवां रस्त्यार सोडटा तांकां फायन दर कितें मारून तेंचेर कारवाय करपाक जाय. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. राज्यांतले फोंडकुलांचे रस्ते आता थळाव्यांक आनी पर्यटकांक सच्च जाल्यात. यत्न करून अधिकाऱ्यांक उपाय सुचनात जाल्यार दुसरे वटेन PWD मंत्री निलेश काब्रालाक राज्यांतले फोंड सोदपाक खंय ॲप जाय. ॲप जाय जाल्यार विभागीय इंजिनियरांक फुकटचो पगार कित्याक दितात? लोक काब्रालाकच प्रश्न विचारपाक लागल्यात. राज्यांत रस्त्यावेल्या फोंडांनी जायत्या लोकांचो जीव घेतलो. राज्यांतले अपघातांचे सासणाचे कारण म्हळ्यार हे रस्ते फोंडांनी भरल्यात. रस्त्याचे सुरक्षे खातीर प्रवाशांचेर पुलीस कारवाय करीत आसतात जाल्यार रस्त्याचे सुरक्षे खातीर PWDक आपलें काम करपाक अपेस आयलां. कितलेशेच अपघात जाले उपरांत फोंड्यांतलो हो फोंड अपघातांचें एक मुखेल चिंतेचें कारण जालां. पूण कार्यकर्त्यांनी दुरुस्ती मागपाचे यत्न केलो तेन्ना नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी PWD फक्त एकामेकांचेर दोश दिवपाक लागले. ते उपरांत कार्यकर्तो विजय सप्रेन पुलिसां कडेन कागाळ केल्या. सध्या बेतोडा टू आमिगोस रोड वता बायपास हायवे, तर तुम्ही पळयतले हांगा हो खड्डो पडला येदो व्हडलो. ह्या खड्ड्यान हे खड्डो पळय येदो व्हडलो पडला तो. आनी हांगा एक एक्सिडेंट जाला, एक बायल मनीस पडून फुटली. एक कोण दादलो पडला, तेजी पांय गवते पावल्या आनी ताका मागीर तो हॉस्पिटलान पायला. तुमी पळयतले फुडल्यान ती एक बायक आसा, ताका हॉस्पिटलान पायला. आनी म्हजी मागणी आसा PWD मिनिस्टरा कडेन, तुमी एपार पळय धाडा म्हणटा खड्डे, ते खड्डे केन्ना तरी तुमी पळयतले ते म्हाका जाय आशिल्ले. आज हांगा पडून पडून लोक फुट्टा, हॉस्पिटलांनी पावता. हाजे कोण जबाबदार धरपाचो तुमकां? लोक हांगा मरपा पावल्या आनी तुमकां एपा सुचता. आय एम सरप्रायज बाब निलेश काब्राल,
तुझे एई जेई एई टीए हे कितें करता कारण कित्याक तुमी ते अपॉइंट केला इतले कित्याक लाखांनी पगार दिता ह्या लोकांक तुमी म्हाका कांय कळना गव्हर्मेंटाचे तुमी ऑफिसांनी जे कामाक दवरले ते कित्याक दवरल्या तुमकां एपां जाय आनी हांगा लोक पडून पडून मरपाक लागले हॉस्पिटल पावपाक गेले तरी म्हाका रिक्वेस्ट आसा निलेश काब्राल मात तरी सुबुद्दी तुका दिवची देवान आनी तुमच्या इंजिनियराक एक फोन करचो आनी सांगचे की फोंडेचे आस तितले रस्ते पुरवचे आनी लोकांक जीव वाचोवचे. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मडगांव वाठारांतल्या मुस्लीम भावां खातीर सोनसड्यार कब्रस्तान जावपाचो मार्ग मेकळो जाला. हायकोर्टान तशी परवानगी दिल्या. थळाव्या मुस्लिमांनी ते विशीं खोशी उक्तायल्या. कितलींशींच वर्सां दक्षिणेंतल्या ह्या कब्रस्तानाचो विशय हुमकळत उरिल्लो. मुस्लीम भावाक ते सोनसड्या जाल्ले जाय आसले, पूण तो खारे बांदार व्हरपाचो यत्न जालो. त्या उपरांत बरीच कोफुसांवां जालीं, आंदोलनां जालीं. विशेश म्हटल्यार बरीच वर्सां मुस्लीम समाजांतलो एक समाज वावुरपी सय्यद मंजूर काद्री सगळ्या धर्मांतल्या लोकांक दहनभूंय, सिमित्री आनी कब्रस्तानां मेळचीं म्हूण कोर्टाची सपनां झरयतालो. ताच्या यत्नाक निमणें येस आयलां. आयकात रियाज शेख आनी महेश आमोणकराक. सगळ्यां पयलीं हांव आमचे सरकाराचे BJP सरकाराचे हांव मनांतल्यान हांव स्वागत आनी धन्यवाद म्हणटा. आनी आमचे CM प्रमोद सावंत आनी दुसरे आमगेले दिगंबर कामत आनी तिसरे म्हणटे आमगेले सदानंद तानावडे आनी बाबू आसावंकर हेंगेले हांव स्वागत कित्याक करता. जे दीस आमी हांगासर बसले तेन्ना सगळे येयले आमचे कडेन आनी आमकां सांगपाक लागले आमी CM कडेन या. CM कडेन गेले. आज आमी ते CM कडेन गेल्ले म्हणून CMन ताका आश्वासन दिल्लें की आमी हांव तो झोन चेंज करतलो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे सारकें ताणें झोन चेंज करून आनी आमकां सांगलेलें ताणें तुमकां कब्रस्तान मेळटलोच आनी हे वर्सा भितर मेळटलो. आनी ते प्रमाणे ताणें उतरां पाडून आमगेले CMन आमकां आज कोर्टांत कित्याक जे पर्यंत सरकार लँड सरकाराचो जे पर्यंत सरकार तांकां हें दिना ते पर्यंत कोर्ट आमकां हें दिवपाक शकना. सरकाराले हांव सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद करता आनी आमचो आगा आनी सय्यद मंजूर काझी हेंचो बी हांव मनांतल्यान धन्यवाद करता. आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें म्हणटा. आज सावथ गोंया भितर जे आमकां कब्रस्तान मेळ्ळा तेका लागून मनांतल्यान खूब खुशी आहा. आनी आमचो मनोहर भाई आशिल्लो तेन्ना 1.80 CR कितें तरी हें केल्लो टेंडर बीन हें केल्लो सगळो ताजो वोट केल्लो. आनी आमचो जो आमदार आसा आतां तो आमचो BJPचो आमदार जावन आसा दिगंबर कामत ताणें तो एक्वायर केल्लो जागो आनी ताजे तातूंत खूब हें आशिल्लें. पूण थोडे जे आशिल्ले लोक ते त्या संसदेचेर तांची बुद्धी आनी कितें प्रश्न आनी कितें करपाक सोदताले आनी तोय हाडून खारेपणान हें करपाक सोदताले. जेन्ना संसदेचेर ते सगळें जाल्लें आसतना हांगा करप योग्य न्ही. म्हण त्या खातीर हांवें तेन्ना निर्णय घेतलो जानेवारीन कितें 2021 हांव वचून हंगर स्ट्रायकाक वतलो की थंय जावपाकूच जाय म्हणून. हातूंत म्हाका मुस्लीम बांदवाचो जो आमचे हिंदू सुद्दां लोक सगळे आयले, क्रिश्चन सुद्दां सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट दिलो. कित्याक एका जाग्यार तो खंय एक्वायर जाला आनी जो टेंडर फुडें जालो थंयच जावनी म्हणून कित्याक खारेपणान ते फिजिबल नाशिल्ले आनी मुस्लीम बांदवा कडेन सदां प्रॉब्लम जातालो. आनी त्या प्रमाणे जेन्ना काल हायकोर्टान निर्णय दिलो आनी तांचो तो काद्री म्हणून जो आशिल्लो आमचो मुस्लीम बांदवाचो ताणें ती हें घातिल्ली केस घातिल्ली आनी सगळे आमचे मुस्लीम भाव आशिल्ले. हांव तांचो उपकारी आसा. आनी हायकोर्टान निर्णय दिला तांचो एडवोकेट आगा आसा ताणें डिक्लेअर केलें काल की कोर्टान ऑर्डर दिल्या की ते संसदेचेरच जावपाक जाय. 29 तारखेर काम स्टार्ट जावपाक जाय, 6 म्हयने तर काबार जावपाक जाय. म्हणून हांव ह्या निर्णयाचें स्वागत करता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. पणजी आणि सोडण्याचे मजगती 3.94 कोटींची हायब्रीड फेरी सेवा आयज सुरू झाली. सोलर उर्जा, वीज आणि डिझेलाचेर धावपी ही राज्यातली पहिलीच फेरी बोट. पूण मुखेल गजाल म्हटल्यार ही फेरी फकत लोकांक व्हरतली, वाहनांक न्हू. पळयात. हे फेरयेक लागून आता पणजी आनी चोडणाचें अंतर कमी जातलें. थळाव्या लोकांच्या ह्या उपक्रमांक प्रतिसाद मेळ्ळो येता. पूण प्रवास सोंपो करपा खातीर ह्या पयलीं सुरू केल्ले अशे जायते प्रकल्प चड वेळ तिगानात असो अनुभव आसा. ह्या प्रकल्पा मदीं उल्लेखनीय म्हटल्यार 2016 वर्सा सुरू केल्ली हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा, जी कांय तेंप चल्ली पूण तिका लुकसाण जालें आनी ती रोखडीच बंद पडली. तशेंच हॉप ऑन बशीच्या फकत 1 वर्स आदीं गोंयांत हॉट एअर बलून आनी एक उभयचर वाहन जमनीचेर आनी उदकाचेर दोनूय वटांनी चलपाक सक्षम अशें बशीचें उक्तावण जाल्लें. दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार
ह्यो दोनूय बसी उक्तावणा उपरांत प्रत्यक्षात केन्नाच वापरूंक नात. आनी आतांच प्रवाशांक आनी थळाव्या लोकांक बरी जोडणी आनी सुलभताय दिवपाचें उतर दिवन एक हेली सेवा अंदू मे म्हयन्यांत सुरू केल्ली. पूण ह्या कोटीच्या प्रकल्पांतल्यानूय चडशें कांयच हाताक लागलें ना आनी थळाव्या लोकांक आजुनूय हे सेवेचो लाव घेतिल्लो पळोवंक ना. जोडणी सुदारपाचो हेत आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पाक अपेस आयले उपरांत फकत प्रवाशा खातीर नव्यान सुरू केल्ली ही संकरीत फेरी सेवा खंय मेरेन तिगता तें पळोवचें पडटलें. पळयात. सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब स्वागत करता. आनी पयलींच आमी सेकंड तशी पळोवंक वचत जाल्यार फ्लोटींग जेटी इट इज एन सेकंड टायम आमी दुसरो प्रोजेक्ट आमी इनॉग्रेट करता. हाज्या पयलीं एक प्रोजेक्ट आमी फ्लोटींग जेटीचो इनॉग्रेट केल्लो वीच इज एन खूब बरें दिसता की अशा पद्दतीचे फ्लोटींग जेटीज आमी इनॉग्रेट करता आसतना. आनी सोलार फेरी दिस इज एन फर्स्ट प्रोजेक्ट इज अप्रॉक्सिमेटली 3.97 crores पयलो प्रोजेक्ट ट्रायल बेसिसचेर आमी ऑलरेडी कॅप्टन ऑफ पोर्ट एंड रिवर नॅव्हिगेशन हाच्या वतीन आमी इनॉग्रेट करता. दोनूय प्रोजेक्टाच्या वतीन डिटेल्स आमच्या दोनूय कॉन्ट्रॅक्टरांनी तुमकां एक्सप्लेन केला. हाज्या फुडें अशाच पद्दतीच्यो सोलार बोटी गोंय सरकार वेगवेगळ्या जाग्यार आमच्यो फेरीबोट सेवा चलता तशेंच सोलार बोटी घालपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो जेणे करून आमी पळयता की इट इज एन फॉर द फोसील फ्युएल न यूज करता सोलार बेसिसाचेर अशा पद्दतीच्यो फेरीबोट वापरचो हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ज्यांच्यानी फ्लोटींग जेटीज आमकां अवेलेबल करून दिल्यो त्या बद्दल. अशाच पद्दतीच्यो वेगवेगळ्या जाग्याचेर ज्यो फ्लोटींग जेटीज आमकां गरज आसा थंयसरी अशा पद्दतीच्यो जेटी ह्यो कॅप्टन ऑफ पोर्ट गोंय सरकारच्या वतीनूय बी घेतल्यो वयतल्यो. त्या खातीर आज जावपी बाकीच्याय कार्यक्रमा खातीर म्हणजे श्री मिनिस्टर सोनोवालजींचे उरलेले कार्यक्रम आसा ताच्याय खातीर हांव ताचें खूब खूब स्वागत करता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. संवसारभर मेडिकल सायन्साच्या आदारान चलपी ॲलोपथीचे उपचार वाडत चल्ल्यात ते फाटभुंयेर भारत सरकारान आयुर्वेदाच्या प्रचाराचेर नेट दिला. तेचोच भाग म्हण गोंयांत आयुर्वेद एक्सपो घडोवन हाडपाक गोंय सरकारान पेंगड बांदला. कर्टन रेझर ही 9वी संवसारीक आयुर्वेदीक काँग्रेस अँड आरोग्य एक्सपो 8 ते 11 डिसेंबरा मजगती गोंयांत जावपाची आसा. ताचें उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलें. नोव्हेंबरांत 41 सुवातांनी आयुर्वेदीक वेलनेस सेंटरां सुरू करतले जाल्यार 8 डिसेंबराक गोंयच्या आयुष हॉस्पिटलाचें उक्तावण करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन घोशणा केली. आता वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस जी गोंयांत नवी ऑर्गनायज करता ती सक्सेसफूल करपाचें काम दुसऱ्या तिसऱ्या कोणाचेंच नासून आमच्या सगळ्यांचें आसा. ती आमी नेटार सगळे जाण पुराय आयुर्वेद जगाचेर पावलात ताची पाळामुळां आनीकूय घट्ट करपा खातीर गोंयकार आयुर्वेदीक दोतोर काम करतले हाची म्हाका खास तोखणाय आसा. आनी निश्चितरित्या आमी परत एकदा म्हणजे वर्ल्ड आयुर्वेदीक काँग्रेस हांगासर ऑर्गनायज करपाची जबाबदारी आमच्या खांद्याचेर घेवया. इतलेंच सांगता आनी बरें आयोजन आमी सगळे जाण करतले. आयुष दीप वेलनेस सेंटर जवळपास 41 जाग्याचेर वेलनेस सेंटर गोंयांत आमी म्हाका दिसता फुडल्याच म्हयन्यात सुरवात करता. 41 वेलनेस सेंटर आमी सुरवात करता. ईच एंड एवरी PHC ताच्या बरोबर सब सेंटर्स आमी वेलनेस सेंटरान कव्हर करता. जवळपास CHO म्हणजे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स म्हणून आमी आयुर्वेदीक आणि होमिओपॅथीक डॉक्टर्सांक अपॉइंट ह्या हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरांनी करता. ताच्याच बरोबर योगा प्रॅक्टिशनर्स आमी ताच्या बरोबर लोकांक योगा थेरपी कशी दिवची हाच्या खातीर योगा थेरपिस्टूय आमी अपॉइंट करता. नॉर्थ गोयचे योगा हॉस्पिटलाचो आमी रिव्ह्यू घेतला. फुडल्या म्हणजे म्हजें म्हणणें आसा की वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस जाल्या उपरांत आमचे नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल्स जे बेळग्यांत जातात ते एक्सपर्टायट जातले. साऊथ गोवाचे आयुर्वेद हॉस्पिटल जे मडगांवांत जातात ते एक्सपर्टायट जातले. आनी खास करून आमी जे पळयता ज्या आयुष हॉस्पिटलाची आमी वाट पळयता इतके दीस ताचे उक्तावणूय बी कदाचित ते 8 तारखेकूच जावपाक शकता एज प्रॉमिस बाय आवर आयुष मिनिस्टर. हे खासा करून म्हाका सांगपाचें आसा. आनी एड करून हांव फुडली आनी एक गजाल ताका एड करता मुद्दामून जे आमी इतके दीस CCRS च्या अंतर्गत आयुर्वेदा होमिओपॅथी सिद्ध आनी युनानी ह्यो चारूय OPDs ज्यो भाऊच्या तकलेंतल्यान भाऊ सुरू करपाच्यो ठरयल्ल्यो भाऊ आयुष मिनिस्टर आसतना आनी खूब दीस तो विशय रिंगळत पडिल्लो ताचे इनॉग्रेशन आमी ह्या वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसच्या कदाचित पयलीं जावपाक शकता.
रायबलच्या हॉस्पिटलात पहिलेच फावटी आमकां आयुर्वेद युनानी सिद्ध आनी होमिओपॅथी आनी चारय ओपीडी आनी CCRS आमी त्यो ओपीडी ज्यो आसा सुरू करपाच्यो आसा. Our Chief Minister, I'm proud to say, is also comes from the field of Ayurveda and also has vast knowledge and gives us also pride that under his leadership today we are here present for the curtain raiser, and I'm sure the passion with which he will guide us to see that this event, which is going to be held in Goa between the 8th and 11th December, and the true sense to take these verticals together under his guidance and with your guidance, sir, from time to time. I'm sure we in the state of Goa, we are a small state, but I think in several fields we have made a lot of progress, especially in the areas of healthcare with the support of the Honorable Chief Minister. And what your vision is, which you just mentioned, of taking these verticals and creating this integrated system, I can assure you, sir, that next time you come, I mean in the next couple of months and in this whole tenure ahead of us, we will work in that direction to see that people, not only we create that type of awareness that is required, but also in the true sense to see that we are able to implement this as a integrated. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फकत विरोधकच न्हू जाल्यार सत्ताधारी पक्षाचे लोकय आता आपल्याच सरकाराचेर टिका करपाक लागल्यात. देखून कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचे कंत्राट राज्यांत बरेंच गाजपाक लागला. भाजपा सरकाराक गोंयचो ताज महाल म्हारग पडला. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय आनी भाजपाचो प्रवक्तो सावियो रॉड्रिग्सान उतरांचे फारपेट करत सरकारा कडेन जाप मागल्या. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान कला अकादमीच्या नूतनीकरणात जाल्ल्या कथीत घोटाळ्याक घेवन भाजपाचेर परत एक फावट फारपेट केला. ह्या कामाचे कंत्राट कसलीच कायदेशीर निविदा काडिनासतना थेट कंत्राट दिल्ले विरोधकांनी विधानसभा अधिवेशनात आरोप केल्लो. ताका जाप दितना ताजमहालाच्या कामाची निविदा तरी खंय काडिल्ली असो प्रतिप्रश्न कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन विचारिल्लो. ह्या उदाहरणान आनीक खवदळ घाल्लो. गोवा फॉरवर्डान हे प्रकरण कोर्टांत व्हेलां. आज तुम्ही पळयले आसतले हो गोविंद गावडे, जाका शहाजान म्हणून सगळे वळखतात. ह्या शहाजानाच्या फाटल्यान आमी इतले लागल्या की आज शहाजान एक्सपोज केला शहाजानाक कामरालांच. ताणें म्हणिल्लें की PWD मंत्र्यान आपल्याक म्हळ्यार PWD डिपार्टमेंटान ते केला आपल्यान न्ही म्हणून. आज मंत्र्यान क्लॅरिफिकेशन दिल्लें हा की आपल्यान कांय करूंक ना. ताजो अर्थ कितें? जे कितें आमी सुरवात केल्लें जे आमीच सुरवात केल्लें आनी खंयच्याच पक्षान सुरवात करूं ना. कला अकादमीचे म्हळ्यार गोंयचे ताजमहालाचे स्कॅम आनी शहाजानाचो तातूंत रोल ताजे विरुद्ध कोर्टानूय आमी गेल्ले आहा. कोर्टान आमी आनी फुडल्यो वस्तू एक्सपोज करपाच्यो आहा. हें सोपूंक ना. हें सस्टेन्ड मॅनरान जोडचें पडटा. भाजपाचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिगिजानय भाजपाचें नांव पेड्ड्यार जातलें म्हणत आपल्याच पक्षाचो जोड काडिल्लो. सावियो म्हणटा गोविंद गावडेन हें प्रकरण आतां PWDचेर धुकल्लां जाल्यार दुसरे वटेन PWD आपल्या वयलो आरोप स्विकारपाक तयार ना. राज्यांत अशे तरेन टेंडरा विणे कंत्राटां दिवपाचो पांयडो पडलो जाल्यार भ्रश्टाचाराक ओतो येतलो अशें म्हणत भाजपाच्या म्हणयाऱ्यान ह्या प्रकरणाची चवकशी करची अशें आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागलें. I believe that the Chief Minister, Dr. Sawant, will initiate an investigation. Because if he fails to initiate an investigation, the questions of the people will continue. That maybe there has been corruption in the renovation work allotment to a private agency. And I don't think Dr. Pramod Sawant is a corrupt Chief Minister. हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक स्पेशल टीम काडची पडटली हे तूं मागता स्पेशल. Directorate of Vigilance report clearly states that there has to be a technical committee instituted because the technical committee is currently defunct. The new technical committee must be instituted in order to understand the various levels of corruption that have permeated in allotting this work to a private agency without a tender. What I have requested the Chief Minister for is an investigation on the lines of what the Directorate of Vigilance has asked.
म्हाका सिर्फ गोंयच्या लोकांक सांगपा जाय की जेन्ना करप्शन जाता तेन्ना आमकां उबो रावपा जाय, आमकां फायट करपा जाय. जे नो टेंडरिंग प्रोसेस is the start of corruption. There are rules that have been stipulated to stop corruption. I am not alleging that any of the ministers corrupt, but why subvert the rules? गोवा 365 खातीर फातोड्डेच्यान संदीप तुयेकार आनी सालसेटच्यान रमेश नायक रावत. फिफा बायलां संवसारीक क्रमवारीत अमेरिकेच्या बायलां फुटबॉल संघान आपली उंचेली सुवात राखून दवरल्या. विक्रमी 187 राष्ट्रांचो आता हे क्रमवारीत अधिकृतपणान आस्पाव केला. हे क्रमवारीत 2023 फिफा बायलां विश्वचषका खातीरचे ड्रॉ काडटले. फिफा कोका कोला बायलां जागतीक क्रमवारीत नवे बदल जाल्यात, जाचो उपेग फिफा बायलां विश्वचषक ऑस्ट्रेलिया आनी न्यूझीलंड 2023च्या ड्रॉचे सिडींग निश्चित करपा खातीर करतले. ऑगस्ट 2022चे क्रमवारीत वयले सुवातेर आशिल्ले 3 संघ अजूनय आसात, मात क्रमवारीत थोडोसो बदल जाला. अमेरिका आघाडेर आसली तरी जर्मनीच्या खर्चान स्वीडनान दुसरे सुवातेर उड्डाण मारला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आता वेध हवामानाचो. हवामान विभागान येलो अलर्टाची शिटकावणी 15 ऑक्टोबरा मेरेन वाडयल्या. गोंयांत अजूनय पावस पडटा आनी वातावरणय वोलेंच उरलां. कांय तेंप हो असोच अणभव घेवपाक मेळटलो. वत आनी पावस हे ऑक्टोबराचें आकर्शण कायम उरपाचें आसा. ह्या मेस्तुरांत हवामानाचो परिणाम म्हणून शुक्रारा सकाळीं उथळ धुके पातळिल्ले दिश्टी पडटले. सकाळीं बेगिना प्रवास करप्यांची गाठ धुक्या कडेन पडटली. दनपारां कांय तेंपा खातीर कुपां नितळ जातली. सूर्य आपलें दर्शन घडयतलो. तापमान 32 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले. कांय थारावीक सुवातींनी सांजे वादळी वारो घोळो येता. गडगड घालत आनी जोगलायत पावसूय झडपाक शकता. उण्यांत उणें हवामान 24 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देंवो येता. बोट धनयांक कसली शिटकावणी ना. 15 तारखे मेरेन गडगडाचो पावस. मळबात कुपां दाटिल्लीं. शुक्रारा चडावत आनी उणें तापमान 32 सेंटीग्रेड आनी 24 डिग्री सेंटीग्रेड. बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 विथ इनपूट फ्रॉम IMD. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळयो परत पळोवपाक गोंयकारांचो भितरलो आवाज गोवा 365 मोग आसचो.